नमस्कार येवकार गोवा टुनायट सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. मायनिंग ब्लॉकांचे लिजांची पावणी प्रक्रिया सुरू. गोंया भायले मेळून 24 मायनिंग कंपन्यो प्री बीड बसकेंत वांटेकार. 4 ब्लॉक पावणेर डिसेंबरांत पावण्यो. माध्यान्न आहार बंद जाल्यार भुरग्यांच्या आरोग्य उपस्थितीचेर परिणाम. बाल हक्क राखण आयोगान घेतली दखल. शिक्षण खात्याक नोटीस. 15 दिसांत मागलो कंप्लायन्स रिपोर्ट. तुयं चिऱ्याचे खणीत बुडून गेल्ल्या 4 विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सरकाराक पडले. 4य भुरग्यांच्या फामिलीक 6% जुरान दरेकी 16 लाख भरपाय. NGTचे ऑर्दीचेर सुप्रीम शिक्को. एक राष्ट्र समान पुलिसिंग एक युनिफॉर्म. आधुनिक गुन्यांवकारांक शिमो लागनात. पुलिसिंग एजन्सीचो ताळमेळ जाय. प्रधानमंत्र्यांचो घरमंत्री सचिव DGPचे चिंतन शिबिरांत उलो. लँड ग्रॅब केशीं खातीर नेमिल्ल्या कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचें काम सुरू. आयोगाचो अध्यक्ष जुईज VK जाधव पावलो गोंयांत. नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या सप्तका सावन सुनावण्यो. नोटींचेर लक्ष्मी गणपती आसचे म्हूण आपाचो मुख्यमंत्री केजरीवालाची प्रधानमंत्री मोदीक चीट. देशाची अर्थीक परिस्थिती सुदारतली जाल्यार खंय नोटींचेर देव जाय. एलॉन मस्कान $44 अब्ज दिवन ट्विटर घेतलो विकतो. ताबो घेतनात ट्विटराच्या बॉसांक निखळायले. स्पॅम अकाउंटाचेर हे टिमीन खंय दिशाभूल केली म्हूण आरोप. चलयांनी 12वे उपरांत शिक्षण सोडचें न्ही. हॉस्पिटॅलिटी सर्विसेक गरजेचें शिक्षण. ITI पॉलिटेक्निकांत अर्न वायल यू लर्न. मुख्यमंत्र्याचो करियर गायडन्सांत उलो. गोंयच्या मायनिंग ब्लॉकांचे पावणेची प्रक्रिया सुरू. प्री बिडिंग बसकेंत 24 इत्सूक कंपन्यो आयल्यो. 4 मायनिंग ब्लॉक पावणेर काडपाची तयारी मायन्स खात्यान केल्या. इत्सूक कंपन्यांनी गोंयच्यो आनी गोंया भायल्यो कंपन्योय आसात. प्रत्यक्ष पावणी डिसेंबरांत जातली म्हूण पावणेची प्रक्रिया पळोवपी खण संचालक सुरेश शानबागान बसके उपरांत मिडियाक सांगलें. The first NIT of 4 blocks for auction on 30th of September 2022. As per the bid schedule, today is the pre-bid meeting which is held at Institute of Managers Braganza. We had a very good enthusiastic response. 24 companies have participated in the pre-bid conference and it went very well. All are from Goa? No, not necessarily. Including Goa, there are companies from all over the country. They have participated. Not to answer those written queries. The queries have come in hundreds. So we will be preparing answers for that, and the last date to give answer is the 3rd of November. To answer those. But today, basically, the pre-bid conference is we have made a presentation about the bid. The tender document and the process, and there was another presentation by MSTC which runs the bid process on their portal. So they have explained how the bid process runs, how they have to bid for it, how the documents are to be uploaded, how the auction takes place. Thereafter we had a question and answer session. While some of clarificatory nature they have asked, some have repeated the questions they have asked in the query part of it. So it was a very good response. So thereafter the technical qualification happens. Then in December the auction process takes place. माध्यान्न आहार बंद जाल्यार भुरग्यांच्या आरोग्य उपस्थितीचेर परिणाम जातलो म्हणून राज्य बाल हक्क राखण आयोगाक हुस्को.
मिड डे मील पुरवणेची घडी विस्कटल्या म्हणून मिडिया रिपोर्टांची आयोगान स्वता दखल घेतली. शिक्षण खात्याक नोटीस, उपाय काढून 15 दिसां भितर कंप्लायन्स रिपोर्ट मागला. ही चॅरिटी न्ही, भुरग्यांचो हक्क म्हूण खात्याचे कान पिळ्यात. म्हयनो जालो काणकोण सुमार 2000 भुरग्यांक मिड डे मील मेळना. पैसे दिले ना जाल्यार कितलेशेच मिड डे मील दिवपी ग्रूप दिवाळी उपरांत सप्लाय बंद करपाचे. मिडिया रिपोर्टावेल्यान राज्य बाल हक्क राखण आयोगाचो अध्यक्ष पीटर बोर्जेसान प्रकरणाची स्वता दखल घेतली. राज्य बाल हक्क राखण आयोगाची मिड डे मिलाविशीं शिक्षण खात्याक नोटीस. भुरग्यांक शाळेंत माध्यान आहार मेळप ना ही हुस्क्याची गजाल. कारभार जाग्यार घालूंक सरकारान लक्ष घालचें. पोषक अन्न दिवन भुरग्यांची पोषण स्थिती, शाळेंत हजेरी सुदारपाचो हेत. गरीब भुरग्यांक शिक्षण मेळचें, कुपोशणाचेर उपाय काडूंक येवजण. मिडियांत आयिल्ले रिपोर्ट पळयल्यार परिस्थिती भयानक. माध्यान आहार बंद जाल्यार भुरग्यांच्या आरोग्य उपस्थितीचेर परिणाम. प्रस्न तडीक लावंक दीर्घकालीन उपाय काडूंक सरकाराचें लक्ष जाय. येवजणेक 2 दशकां जालीं, आतां मेरेन घडी बसूंक जाय आशिल्ली. मिड डे मील पुरवण ग्रुपांक सरकाराचे पयशे पडना. थोड्यांक दिता ते रेटीन मेनू परवडना. जाता तितले बेगीन उपाय काडून आयोगान शिक्षण खात्या कडच्यान 15 दिसां भितर कंप्लायन्स रिपोर्ट मागला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. सप्टेंबर 2019 तुया चिरेखणीत बुडून सोंपिल्ल्या 4 विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात गोंय सरकाराक पडले. 4य फामिलींक दरेकी 16 लाख रुपया वर्साक 6% जुरान दिवचे म्हूण एनजीटीन दिल्ले ऑर्दीक हात लावंक सुप्रीम कोर्टान मनीसपणाचें कारण दिवन न्हयकार दिलो. लुकसाण भरपाय दिवंक लायली म्हूण एनजीटीचे ऑर्दी आड मीन खातें सुप्रीम कोर्टांत गेल्लें. पेडणे तुवेंचे डॉन बॉस्को हायस्कुलांतले 4 भुरगे तुवेंचे चिरेखणीत बुडिल्ले. त्या वेळार बेकायदेशीर मायनिंग ऑपरेशन्स आनी बेकायदेशीर चिरेखणींची प्रकरणां पळोवपी एनजीटीन ह्या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेतिल्ली. भुरग्यांच्या फामिलींक दरेकी 16 लाख रुपया वर्साक 6% जुरान दिवचे म्हूण तांणी गोंयच्या मायन्स खात्याक ऑर्ड दिल्ली. लुकसाण भरपाय दिवन चिरेखणींनी काम करतना पुरोवंक ना तांचे कडच्यान सरकार पयशे वाशील करूंक शकता म्हूण एनजीटीन सूट दिल्ली. मात सरकारान तशें करिनासतना सुप्रीम कोर्ट घातले. एनजीटी असली ऑर्ड कशें दिवंक शकता म्हूण एनजीटीच्या अधिकाऱ्यांचेर प्रश्न केलो. सुप्रीम कोर्टान तांचे याचिकेचो निकाल लायलो. निरीक्षण नोंद केलें तें अशें, ज्यांची वाडिल्लीं भुरगीं सोंपल्यात त्या फामिलींक लुकसाण भरपाय मेळूंकूच जाय. एनजीटीन मनीसपणाचे नजरेन जो निर्णय घेतला तातूंत कोर्ट मेतेर जावचो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. एक राष्ट्र एक पोलीस युनिफॉर्म, समान पोलिसींग. प्रधानमंत्री मोदीचे राज्याचे घरमंत्री, घर सचिव आणि डीजीपीचे चिंतन शिबिरांत बौद्धीक. हरियाणात चालू आशिल्ले चिंतन शिबिराक प्रधानमंत्री व्हर्च्युअल उलयले. आधुनीक गुन्यांव आनी गुन्यांवकारांक शिमो लागनात. राज्य आनी केंद्राचे पोलिसींग एजन्सीचो ताळमेळ जाय म्हूण प्रधानमंत्र्याचो उलो. कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है. अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं. यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं. देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है. कॉमन प्लेटफॉर्म के विषय में बड़ा मन रख करके सोचना ही पड़ेगा. हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में हम सोचें, साथ मिलकर के सोचें. कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है. एक इवॉल्व करें. आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे की ताकत में इजाफा होगा. 1 नेशन 1 पुलिस यूनिफॉर्म. हाँ, उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने.
लँड ग्रॅबाच्यो केशी हाताळूंक नेमिल्ले कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचें काम आज सावन सुरू जालें. आयोगाचो अध्यक्ष बॉम्बे हायकोर्टाचो निवृत्त जुईज व्ही.के. जाधवान SITचे SP कडच्यान जमनी बळकावपाच्या केशींची म्हायती घेतली. उपरांत पाट्यार वचून कचेरी पळयली. आयोगाच्यो प्रत्यक्ष सुनावण्यो नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या सप्तका सावन सुरू म्हूण सुत्रां सांगतात. गोंय सरकारान जमनी बळकावपाचे केशी हाताळूंक नेमिल्ल्या कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचो अध्यक्ष बॉम्बे हायकोर्टाचो निवृत्त जुईज व्ही.के. जाधवान शुक्रार सावन कामाक सुरवात केली. रजिस्टर जाल्ले केशींची SIT SPन ताका म्हायती दिली. सांजे पाट्यावेल्या कचेरेचें इन्स्पेक्शन केलें. कमिशनाक काम ह्या मुद्द्यांचेर आसतलें. गोंयांतली खाजगी हेर खंयचीय जमीन बळकावपाची केस आसूं, सगळ्यो हाताळप, ताची चवकशी करप आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी थारोवप. तशेंच जमनी बळकावपाचे केशींत सरकारी अधिकारी वा हेर खंयचेय समाज वावुरपी फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा काय ना तें सोदून काडप. इतल्या मोठ्या प्रमाणात जमनी बळकावपाची प्रकरणां कशी जाली ताचो तपास करतना प्रशासकीय वेवस्थेंतले बोथे उणीव आड नजर केल्ल्या गजालींचोय तपास करप, कायदेशीर गजाली पळोवप. फुडें जमनी बळकावपाचे केशी जावच्यो न्ही म्हूण प्रशासकीय वेवस्था कायदेशीर गजाली बदलपा खातीर पावलां उखलूंक उपाय करपाक कारवाय करपाक सरकाराक शिफारस करप. जमनी बळकावपाची आनीक प्रकरणां जावंक जायना म्हूण सरकाराक कायद्यांत सुदारणा करपा विशीं शिफारस करप. सुत्रां कडच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या सप्तका सावन आयोगाच्यो सुनावण्यो सुरू जावं येता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी शिरीष कुंकळकार वांगडा लौकीक शिलकार. आपाचें हिंदुत्व चाल चलन नोटींचेर लक्ष्मी आनी गणपतीचो फोटो आसचो म्हूण दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाची आतां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक चीट. देशाची अर्थीक परिस्थिती सुदारतली जाल्यार महात्मा गांधीच्या फोटो बरोबर खंय लक्ष्मी गणपती आसची. 130 कोटी भारतीयांचे वतीन निवेदन करता म्हूण सांगून केजरीवालाची प्रधानमंत्र्याक चीट. एलॉन मस्कान $44 अब्ज दिवन ट्विटर विकतो घेतलो. संवसारांतली सगळ्यांत गिरेस्त व्यक्ती. ट्विटराचे सगळे शेअर घेतले. ट्विटराचो ताबो घेतनाच सोशल मिडिया कंपनीच्या वेल्या फुडाऱ्यांक निखळावंक सुरू. CEO पराग अग्रवाल धरून कितलेशाच सिनियर स्टाफाक काडले. ट्विटरा वेल्या स्पॅम अकाउंटार हे टिमीन ताची दिशाभूल केली म्हूण आरोप. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. राती कुणय मानशेर डेंजर झोनात परत एक्सिडेंट. वॉल्तार ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो. ट्रक परतलो. 2 गाडयो डॅमेज. आत्रे पयऱ्यान थंय एक्सिडेंट आसताच. हायवे एक्सपान्शनाच्यो फटाश्यो. तो हायवे खंय शापीत. फक्त देव साल्वार करता. सरकार पावलां उखलना जाल्यार कुणयकार खंय कितें तें दाखयतले. ते म्हाका भरपूर वायट दिसता. आनी हे एक्सिडेंट पळयत जाल्यार आयज म्हाका म्हयन्यान 15 एक्सिडेंट जाता हांगा. जे वयल्यान जे हायवेच्यान जे भायल्यान जे लोक गाडयो येता ह्यो भायल्या स्टेटीच्यान तांकां हांगा रोड्साच्या बाबतींत कांय खबर आसना. आनी ते आपले स्पिडीन येता आनी ते लास्टाक म्हणटा आमचो ब्रेक फेल आसना. ते आमचे वयल्यान जे सिग्नल आसा आनी रोड जे कर्व आसा ते सारके केल्या शिवाय कांय जावपाना. अशें आमकां डिसिजन घेवचें पडटलें गांवच्या वतीन. आमकां हांगा बसचें पडटलें एक दीस आनी एक दीस रोड बंद करून आमकां सांगचें पडटलें. तेन्ना ऑफिसर जागे जातले आनी तेन्ना मागीर तुमकां कळटलें बाबा पुणेकार कितें. पुणेकाराची एक एक्शन घेवपाची स्टायल वेगळी आसा. ती एकदां आमी करून पूण तरी घेवंक शकता आमी. मडगांवां एके बिल्डिंगेची गॅलरी कोसळ्ळी. पिपळापेड आणि गांधी मार्केटामदीं पार्क केल्ल्यो गाडयो डॅमेज. एकले चलयेक मार लागलो. चेडू सावड्याचे गरीबाचे शॉपिंग आयल्ले फाटल्यान लागला ताका हे पडोवन वयल्यान प्लास्टर पडोवन ताका फाटल्यान बरो मार लागला. बँडाक लागला त्याच्या. आनी तेच जर सकाळी पडटाले न्हू व्यापार विकता हांगा होलसेल फ्रूट विकता ते सगळे विकता. गर्दी सारकी लूट आसता. तेन्ना ना आपल्याक 30-40 जाण तरी डॅमेज जाताले. आतां इतले दामबाबान आमचे इतले साल्वार केला ते व्हडले दामबाबान म्हणपाचे. दामबाबाची कृपा आमची. ते वटेन वाळपय एक एक्सिडेंट. गाडी मोटरसायकलीचेर मोखली. गाडी मोटरसायकलीचेर मोखून फुडें आनीक एके पार्क केल्ले गाडयेर मोखली. तुमी आतां पळयता आमी हांगा वाळपय आसात आनी वाळपय हांगासर हॉस्पिटला कडेन एक व्हडलो एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक रिट्स गाडी हॉस्पिटलांतल्यान जस्ट भायर सरली आनी भायर सरल्या उपरांत तेणी इतली स्पीड मारली आनी स्पीड मारल्या उपरांत पयलीं हांगासर तेणी एका पायलटाचेर डॅश मारलो आनी पायलटाक उडयलो. पायलट उसळून जमनीर पडलो आनी मोटरसायकल जो पायलट आसा देवाच्या कृपेन तेणी हेल्मेट घातलेलें पण ते सगळें कांय लागूंक ना. पण ताजो दावो पांय फ्रॅक्चर जाला आनी एक शोल्डर डिसलोकेट जाला आनी आतां ताका GMCन रेफर करता. तेज्या उपरांत येवन परतून दुसरी ही जी रिट्स आहा ते दुसऱ्या रिट्सची पार्क केल्ली आसली थंय त्या रिट्साचेर तेणी धपको मारलो
आणि भितून दोन्ही रिट्स आहा त्या दोन्ही गाडयांचे व्हडल्या प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आसा. जो कोण गाडी चलयतालो ते तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर. इंग्लीश माध्यम प्रायव्हेट वा शारांतल्या शाळांनी शिकलेच म्हूण भुरग्यांचो फुडार जाता असो ना. शाळांची शिक्षण पद्दती सारकी आसूंक जाय म्हूण प्रियोळचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे उलयला. सरकार खंय सरकारी शाळा सुदारूंक काम करता. प्रियोळ खाजनवाड्यार मंत्र्यान सरकारी शाळेच्या ब्युटिफिकेशनाची बुन्याद घाली. आज काही गोष्टी घडत असतात आणि अशा दृष्टिकोनातून जवळजवळ आम्ही 40 शाळा त्याचे नूतनीकरण केलें. एक हार्डली अवघे हाताचेर बोजणाऱ्यो अश्यो 5-6 शाळा आज आमच्यो उरिल्ल्यो आसात. तातूंतली भितर एक आज ही. आणि म्हणूनच एकमेव उद्देश आसा की गांवच्या गांवांत त्या वाड्यार आमचे ल्हान माणकुली भुरगीं जीं आसात तांकां लागीं शिक्षण संस्था मेळची, शाळा मेळची. सरकाराच्या माध्यमांतल्यान कसलीच फीज लागना. शेजाराक 4 पावलांचेर तुमकां शाळा मेळटा. तातूंतल्यान आमचो वेळ वाचता. बरेचशे आमच्या पालकांक दिसता की इंग्लीश फॅड किंवा इंग्लीश शाळांनी जर आमचे भुरगीं जर घातली जाल्यार तांची बौद्धिका वाडटली ही चुकीची समज जावन आसा. आणि म्हणूनच खंयचे शाळेन जर आज आमी शिकले जाल्यार ते शाळेचे वास्तू 2 मजली आसतली ती AC आसतली ताजेर अवलंबून नासतना तूं कशें शिक्षण घेता कशी शिक्षण पद्दती आपणायता ताजेर आसता. मजगती मंत्र्यान ब्युटिफिकेशन जाल्ल्या वेळंग्याच्या तळयेचें लोकार्पण केलें. आज वट्ट 76 लाख रुपये खर्च करून WRDच्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ह्या कामाची कामां घेतिल्लें आशिल्लें आणि आज तें पूर्ण जाता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. 3-4 म्हयन्याच्या पावसाळ्यांत शेतकारांनी बेकार बसचे न्ही. तवश्यांचे मळे लावन फायदो करचो. हे पीक कमी सुवातीन आनी पावसाच्या उदकांतय काडूं येता म्हूण केपें काजूर गांवच्या शेतकारांचो अणभव. फाटलीं 4 वर्सां हे शेतकार पावसाळ्यांत तवशीं लायतात. बरी जोड जाता. ते भायर तांकां बाजाराक रस्त्यार बसपाची गरज ना. उत्पन्न हॉर्टिकल्चर महामंडळ घेता. काकड्याची फार्म करपाक स्टार्ट केलें. म्हणजे लोक सगळे आमची करता हांगा ह्या गांवाक. म्हणजे गेले ते 3 वर्सां फाटीं हें 4थी वर्स. आनी हेच बियाणी एग्रीकल्चराक मेळटा तेंचे कडल्यान हाडची पडटा. कित्याक आमी हांगा दवरून ते बी जायना. तेंचे कडल्यान घेता फ्रेश बी हाडून आमी ते फ्रेश तयार करता. आनी एक सादारण 500 स्क्वेअर मिटर जावं 1000 स्क्वेअर मिटर हितून भितर आमी ती इल्लोसो कुडको घेवन ती वय करता आनी त्यो रोवपाक स्टार्ट करता. आनी त्यो रोयली नंतर आमी अशें कितें आसा 3 म्हयने आमी पावसांतल्यान आमकां काम आसना. म्हणटकीर काम ना म्हणटा बेकार पार्ट टायमार आमी हो काम करपाक कित्याक करता. आमी बेकार आसा. आमकां कितें तरी खंय तरी काम मेळपाक जाय. आमी काकडी तर घातल्यो सादारण हांवें केल्या त्या हितूंक म्हागेल्यो 1000 स्क्वेअर मिटरा भितर हांवें केल्ली वनूच तितूंक म्हाका 20 क्विंटल मेळ्ळी. आनी ही रेट आसा 27 रुपीज. म्हणटकीर हेजे रेटीक आनी हेका म्हाका बसपाक लागलें. आनी हे 3 म्हयन्या भितरूच ते काबार जाता. आनी बरो फायदेशीर आसा आनी फास्ट तेजें हें काम सोंपता. काम तर वेवस्थीत आसा. आमी उत्पन्न करता इल्ले थोडे लोकांक रस घेता आमी. तांकां भरपूर फायदे आसता. कसले काकडीचे काकडी जावं घोसाळी. आतां तुमी आतां कितले जाग्याचेर रोयलो तो? आमी अशें 5 ते 6 एक वाटी जाला आमकां 1.5 लाख सुमार. हेल्प करपा आमी दोग जाण आनी इतली पीक केली. उदक बी कशें मेळटा तुमकां? उदक मेळना आमकां. मागीर आमी बेश्ट पावसाळ्यांत काजेर वयता. लोक रोयता म्हणून हांवें अशें केलें थोडी काकडी अशें कळ्ळें तुका. पूण लोकांन आमी 2 वर्सां रोयली हेजे फाटले कडेन आनी ओनो म्हाका आयली. आमी चड जाग केलो आनी पयलीं ओनो चड फायद्या पडलो म्हाका. पयलीं वर्साक 15 मेंबर आसले आनी आतां ते ही 3 वर्सां गॅपा भितर ह्या 4थी वर्साक 71 मेंबर जाले. म्हणजे 70 आनी 1 मेंबर जालो. आनी हे फायदे पळोवन हे लोक सगळे तयार जाता. आनी अशेंच जावचें आनी कितें तरी ह्या लोकांनी आमकां एक पावसांतल्यान हें उत्पन्न दिवचें आनी हें केलें जाल्यार आमकां फायदे आसा. तशेंच गव्हर्मेंटाक तें घेवपाक आमकां खंय वाटेर बसपाक पडना. हॉर्टिकल्चरान डायरेक्ट ते घेता. नवे शिक्षण प्रणालींत रोजगार मेळपा सारक्यो गजाली आसतल्यो. चलयांनी 12वे उपरांत शिक्षण सोडचें न्ही. हॉस्पिटॅलिटी सर्विसेक गरजेचें शिक्षण ITI आनी पॉलिटॅक्निकांत मेळटा म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. भुरग्यांनी शिकता आसतनाच खंय कमोवचें. सांखळे रवींद्र भवनान ई-लर्निंग करियर अकादमी घेवन 10वेच्या भुरग्यांक परीक्षेचे तयारे विशीं कार्यावळ दवरिल्ली. 10वी जालो 12वी जालो आनी आतां म्हणजे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आसत किंवा तेज्या फुडें
म्हणजे आमी म्हणजे शिकता आसतनाच काम करपाक जाय. वायल अर्न युअर लर्न. म्हणजे आमी काम करता करता शिकपूय बी किंवा शिकता शिकता कामूय करप, हे दोनूय प्रोसेस. कारण आमकां एक्सटर्नल एड्युकेशन डिग्री घेवप आमच्या गोवा बोर्डानूय एक्सटर्नल अवेलेबल आसा, गोवा युनिव्हर्सिटीनूय अवेलेबल आसा. ताज्या भायर एडिशनल शिकपा खातीर खूब कितें आसा. म्हणून म्हाका दिसता तुमच्या करियराची सुरवात तुम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात करतल्यो. विशेष करून गर्ल्स, म्हणजे 12वी जाली काय माझे शिक्षण सोंपलें, आई बाबा बिलकुल ना. माझे तर म्हणणें आसा तुमच्या चॉयसाचे, तुमच्या करियराचे आणि जॉब ओरिएंटेड एड्युकेशन तुम्ही घेवचे. सरकारान वेरियस ऑप्शन्स ITIs आणि पॉलिटेक्निक हांगासर हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतले स्किल डेव्हलपमेंटांतले वेरियस कोर्सीस अवेलेबल आसा. त्या कोर्सीसांतले तुम्ही एड्युकेशन घेवचे. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.